मार्च बरोबर शिवरात्र आयली आणि शिवरात्र आयिल्ल्या कारणान सगळे महिला आणि सगळे आमचे जे सरपंच पंच बी आशिल्ले तांकां वेगवेगळी कामां आसता आनी त्या खातीर अशें ठरलें की आमी 10 किंवा 11 तारखेक सांजे वेळार महिला मेळावो करचो आणि त्या प्रमाणे 10 तारखे आज हो महिला दिन साजरो करपा खातीर आज आमी जमल्या जवळ जवळ 180 वयस्कर महिला ज्यांनी समाजात काम केलां त्या तांचो आणि तांणी ज्या कुटुंबांतल्यान देव तांच्या कुटुंबात तांणी परिवर्तन केलां अशा बायलांचो सन्मान माधवराव रोळीकर ट्रस्ट आणि सही पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान आमी करता आणि ह्या खातीर आज जे आमकां सन्मानीय पावणे मेळ्ळ्या त्या ज्यांचे आतांच तुमी भाशण आयकलें त्यो डॉक्टर रेवा दुबाशी ह्यो गायनेकोलॉजिस्ट आसा म्हणजे बायलांच्योच दोतोर आणि त्या नंतर ताजे पयलीं जें भाशण आयकलें ज्यांनी रवी नायक कॉलेजींत गेली कित्येक वर्सां शिक्षण क्षेत्रात योगदान दिलें ते डॉक्टर अनिता तिलवे हांचे आणि अशा हातूंतल्यान हो कार्यक्रम मुखार वता आसतना आमच्या व्यासपीठार आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य बाब गणपत नायक आमचे दुसरे जिल्हा पंचायत सदस्य बाब दामोदर नायक हांगा हजर आशिल्ले आमच्यो ह्या गांवच्यो सरपंचा म्हाका दिसता 25 वर्सां जाता आसा ताका 25 वर्सां 20 वर्सां जाता पंच म्हणून काम चालू केलें त्यानंतर मदीं जिल्हाय जाले आणि आता सरपंच आसा त्यो बाय मनुजा नायक आमचे वाडी तळावलीच्यो सरपंच बाय तळावलीकर हांगा हजर आशिल्ले बाजोडीचे सरपंच सुकानंद कुटपासकर मुरकेचे सरपंच बाब शैलेन पुणेचे सरपंच बाब गावडे हांगा हजर आशिल्ले आडपयचे सरपंच बाब चंदन त्याच प्रमाणे माचेर बशिल्ले उपसरपंच सगळ्यांचे नांव घेना पंच आमचे ट्रस्टाचे जे काम करता तांकां आमी विसरूं शकना आज जे आमी सगळे हांगा जमल्या ते ताजे योगदाना लागून आनी प्रत्येक फावट ते सदांच तुमचे बरोबर आसता ते बाब गोकुळदास गावडे म्हणजे मुखार बशिल्ले आजी माजी सगळे सरपंच जिल्हा पंचायत सदस्य पंच पत्रकार मिडिया आजचे सगळे सन्मान मूर्ती सत्कार मूर्ती आणि गौरव मूर्ती आमचे ज्यांचो आमी सन्मान केले ते डॉक्टर आरती नायक म्हणजे मुखार बशिल्ले कार्यकर्ते भाव आणि भयणी खूब आनंद जालो खरें म्हणजे प्रत्येक वर्सा हो दिन आमी मोठ्या दबाज्यान मनयता आणि ताजें श्रेय हांव घेना ताजें श्रेय आमच्या पंचायतीचे सगळे कार्यकर्ते सरपंच पंच आणि महिला कार्यकर्त्यांनी दिला कारण शेवट सगळ्यांक एकठांय करून आमी दोतोर आणि शिक्षित लोकां मार्फत संबोधीत करप हे एक प्रमुख कारण आसा आज म्हाका खूब आनंद जाता कारण आमी एकत्रीत कुटुंब पद्दती प्रमाणे वागता आणि आजूच हांवें एक लेख वाचलो की एकत्रीत कुटुंब पद्दत जर आशिल्ली गोंयांत आनी ती जर मुखार चल्लली जाल्यार खुबश्यो गोश्टी बऱ्यो जायत वतल्यो पूण आज ती जी एकत्रीत कुटुंब पद्दत आसा ती गांवाचें शहरीकरण जाल्ल्या कारणान आमकां इल्ली इल्ली कमी जायत दिसता आनी त्या खातीर खुबश्यो गोश्टी आमकां समाजांतल्यान
नश्ट जायत आसा अशें दिसपाक लागलां. आनी त्या खातीर आमी जो पर्यंत ह्यो गोश्टी स्वताच्या मनांतल्यान आनी भितरल्यान प्रत्येक जाण मन तयार करना जाल्यार हाजे मुखार सुद्दां अशेंच जाता. कारण प्रत्येक घरांत 4 भाव जर आसा जाल्यार कुटुंब जाले बरोबर ते सेपरेशन वता. सेपरेशन जरी जालें तरी एकत्रीत येवपाक कांयच प्रॉब्लेम ना. दर आठवड्यात एकदां एकत्रीत येवन आपल्या कुटुंबाक कितें प्रॉब्लेम्स आसा एकामेकाच्यो हे जर डिस्कस जायत. जशें आतां डॉक्टर रेवा दुबाचेन सांगलें की खुबश्यो गोश्टी आपल्याक खबर आसता पूण बायलेच्या माध्यमांतल्यान तूं भायर येना. आनी ह्यो जर आयल्यो ना जाल्यार ताजे प्रॉब्लेम्स कितें कितें आसता हेंय तेणें तुमकां संबोधीत केलें. हें करता आसतना आनी एक गजाल व्हेरी इम्पॉर्टंट की जेन्ना एकत्रीत कुटुंबात ह्यो गोश्टी आमी एकामेका कडेन पयलीं डिस्कस करताले. आमच्या सुद्दां घरांत एकत्रीत कुटुंबा बद्दल आनी एकत्रीत कुटुंब पद्दतीन एकामेका भावा कडेन एका भावाच्या कुटुंबा कडेन जेन्ना हे सगळे गोश्टी आमी डिस्कस करता ताचेर उपाय योजना ही नक्कीच आमकां आयकुपाक मेळटा. आनी योग्य मार्गदर्शन मेळिल्ल्या कारणान योग्य दिशेन तें घर वता. आनी तो प्रयत्न परत एकदां गोंयभर जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी तो प्रयत्न आमी एटलिस्ट आमच्या मतदारसंघा पुरतो तरी करुया अशें मन बसून दिसता. आनी तो प्रयत्न आमी करुया अशें नमूद करता. आज म्हाका खूब आनंद जाता कारण जवळ जवळ 180 महिलांचो सन्मान आजच्या ह्या दिसा जाता. ह्या हातून अत्यंत गरीब स्थितीत आपल्या कुटुंबाक आधार दिवन तांणी आपल्या भुरग्यांक शिकयले, भुरग्यांक मोठे केले. कोणी डॉक्टर केले, कोणी इंजिनियर केले, कोणी नर्सी केल्यो, कोणी आपल्या भुरग्यांक उच्च शिक्षण दिलें. आनी इतलेंच न्हय तर आपल्या भुरग्यांक योग्य मार्गदर्शन करून त्यो शिक्षीत ना. आज जे बायलो आमी जांचो सन्मान करता ते उच्च शिक्षीत ना पूण तांचे विचार उच्च आसा. त्या विचारांनी आज समाज घडला आनी त्या समाजाक आधार दिवपा खातीर तांणी काम केलां. हे हेतू दवरून माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट आज काम करता. आनी सगळीं नांवां पंचायती सदस्य बाब गोकुळदास गावडे आनी आमचे बाब निखील तेंचे हांवें मुद्दाम नांव घेवना कारण शेवट फाटल्यान कोण तरी आसपाक जाय हें काम करपाक आनी तें काम बाब मिथील करता. आनी हे करता आसतना कोणी लोक उरले आसतले त्या बद्दल हांव म्हणना. अशें म्हणना की हांव 100% सगळ्यांचो सन्मान हांगा केला. खंय तरी पंचायतींत आमचे सरपंच किंवा पंच किंवा कार्यकर्तो खंय चुकलाय आसतलो पूण ताकाय तुमी माफ करपाक जाय आनी ते करतले ह्या बद्दल दुबाव ना. पूण येदा कदाचित अशें जर परिस्थितीत कोणीय जर फुडें मुखार वचपाक जाय आनी ताका योग्य मार्गदर्शन जाय, योग्य विचार आमच्या ट्रस्टा मार्फत जाय जाल्यार ताका सदांच सन्मानीत करप हें आमचें कर्तव्य. म्हाका याद जाता ती 2000ची खुबश्या गरीब जी घरां आशिल्लीं आनी तातूंत जर बरीं भुरगीं आसा आनी जे उच्च शिक्षणाक वचपाक भायर गोंया भायर वचपाक तयार नाशिल्ले फर्स्ट क्लास आयिल्ले भुरगे हांवें जर घटप्रभा धाडटा म्हणून सांगिल्लें जाल्यार ते म्हणटाले ना आपूण वचना म्हणटाले. बेळगांव धाडटा म्हटलें जाल्यार वचना म्हणटाले. धारवाड धाडटा म्हटलें जाल्यार वचना म्हणटाले. पुण्यांत धाडटा म्हणटाले वचना म्हणटाले. आनी हे आज आमकां दिसना. तातूंत मन परिवर्तन प्रत्येक भुरग्याचें जालें आनी तातूंतल्यानूच आज जवळ जवळ 600 नर्सी आमच्या मतदारसंघात आनी आजूबाजूच्या मतदारसंघात आमच्या ट्रस्ट मार्फत जाल्यो. हाजें कारण कितें हांव म्हणना हांवें केलें म्हणून हे सरपंच पंच आजी माजी कार्यकर्ते आनी एकठांय येवन हें सगळें केलें. इतलेंच न्हय जवळ जवळ 120 टिचर जे B.Ed आसा D.Ed आसा तातूंत प्रामुख्यान महिला वर्ग आसा. टिचरांत मॅक्झिमम म्हाका दिसता 10 to 15% आमचे युवा वर्ग आसतलो पूण चडशे सगळी महिला वर्ग आसा. आनी त्या खातीर ती खानापुरा गेली, बेळगांव गेली, कोल्हापूर गेली आनी थंय शिकून टिचर जावन हांगा टिचींग करपाक लागली. हें श्रेय हे कुटुंबाचें श्रेय आसा कारण योग्य वेळार योग्य डिसिजन घेवन
त्या भुरग्यांक गोंया भायर वचपा खातीर, कारण श्रीमंताची आनी शहरांतलीं भुरगीं गोंया भायर वचपाक तयार आशिल्लीं, पूण आमची भुरगीं जी गांव वाठारांतलीं भुरगीं आशिल्लीं ती गोंया भायर वचपाक तयार नाशिल्लीं. ती एक सुरवात मडकय मतदारसंघात 2001 जाली. आनी पयली नर्स जी जाली अत्यंत गरीब घराण्यांतली पयली नर्स जाली. दुसरी नर्स एक आक्षणची जाली जिचे घरांत अत्यंत गरिबी आशिल्ली आनी ती नर्स आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजींत आसा, मेळटा म्हाका आनी सांगता की आपूण आतां वयल्या लेवलाक पावली म्हणून, म्हणजे तांचे जे प्रमोशन आसतात त्या लेवलार पावले. आज आमी शिकयल्ले भुरगीं आसूं पयलीं एक वायट दिसलें म्हाका, एक एसिस्टंट इंजिनियर जे आमच्या हातूंतल्यान वयर गेल्ले बाय शेड हे आज आमच्यात ना. एसिस्टंट इंजिनियर जाल्ले म्हणजे गॅस्टेड ऑफिसर जाले पूण ते आज आमच्यात ना. पूण एक बरे इंजिनियर म्हणून ताणें PWDंत नावलौकीक घेतलो. ताज्या कुटुंबाच्या दुखांत आमचो माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट सहभागी आसा आनी तांकां हें दुख्ख पेलोवपाची शक्ती देवान दिवची अशें मागता. कारण तांचो आनी आमचो ट्रस्टाचो संबंद हो खूब लागीं आशिल्ल्या कारणान आमकां तें दुख्ख जाता. यंग एजीर 40 वर्सांचेर हांचें निधन जालें आनी बरी गोश्टी बऱ्यो मार्गान जो आमचो भाऊसाहेब बांदोडकर ग्रावंड आशिल्लो आसा तो सगळो डिजायन त्या बाय मनीषा शेट्टीन केल्लो. हें म्हाका मोठेपणान सांगून दिसता, कारण हेजो व्हडलो ग्रावंड जो डिजायन केलो सगळे क्लब आसूं किंवा इतर ज्यो गोश्टी केल्यो ते बाय मनीषा, इन्क्लुडींग RCC डिजायन म्हणजे स्ट्रक्चरल डिजायन जो आसता बिल्डींग उबी करपाक तो बाय मनीषा शेट्टीन केलो. तें आज आमच्यात ना आनी त्या खातीर दुख्ख जाता. आनी अशा खूब एग्जाम्पलां आसात जी महिला वर्गान आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत केल्या. आज म्हाका खूब आनंद जाता. आज हो कार्यक्रम आतां हांगा सोंपले नंतर प्रत्येक जे 180 बायलो आसा तांचो सन्मान आमच्या दोनूय प्रमुख वक्ते जे आसात तांच्या हातान आनी आमच्या हातान जातलो. सरपंच पंच आमी आसतले बरोबर, त्या बद्दल दुबाव ना. मोठ्या प्रमाणात तुम्ही हांगा जमले त्या खातीर तुमच्या मन पसून तुमचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता आनी म्हजे 2 शब्द हांव आवाज घेता. जय हिंद, जय गोवा. वर्साक आमी 8 मार्च ह्या दिसा जागतीक महिला दिन मनयता. आनी हो कित्याक मनयता तर महिलांनी जे काम केलां किंवा जे कश्ट घेतल्या ताजे एक सेलिब्रेशन जावचें किंवा तांकां योग्य स्थान मेळचें ह्या खातीर हो आमी दीस मनयता. आनी त्या खातीर आमचे जे आज महिला मेळाव्याचो एक आमी टॅगलायन अशें म्हणिल्लें की हो जो कार्यक्रम आसा टू सेलिब्रेट द सक्सेस एंड अचिवमेंट्स ऑफ वुमन फ्रॉम मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी जेन्ना सन्मान जातले आनी ज्या मनशांचे ज्या महिलांचे सन्मान जातले तेन्ना तुमकां दिसतलें की एक बारीक स्त्री ज्यांनी कश्ट करून आपल्या कुटुंबाक वयर काडले, आपल्या सगळ्या कुटुंबाक त्याच बरोबर भुरग्यांक शिकयले आनी आपलो संसार केलो अशा स्त्रींचो सन्मान हांगा जातलो. त्याच बरोबर इतर क्षेत्रांत मागीर नाट्य क्षेत्र आसूं किंवा बरी पदवीदार घेवन मुखार जी गेल्या अशा जाणांचो सन्मान जातलो. आनी हे सगळे करपाचो एकूच हेतू की तांकां आदर्श असो धरून सगळ्या महिलांनी मुखार वचचें. आनी माधवराव ढवळीकर चॅरिटेबल ट्रस्टा तर्फे असे वेगवेगळे कार्यक्रम हो एक वार्षिक कार्यक्रम पूण वर्सभर खास करून महिलां खातीर जे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा म्हाका खूब मेन जाता कारण प्रत्येक गांवांत सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा आनी जवळ जवळ मडकय मतदारसंघात 350 वयर सेल्फ हेल्प ग्रूप रजिस्टर जाल्या आनी प्रत्येक ग्रूप आपापल्या परीन काम करता. महिला एकत्रीकरण करपाक काम करता, त्याच बरोबर महिलांचे एम्पावरमेंट किंवा एक आमी म्हणटा सेल्फ सस्टेनेबिलिटी किंवा एक बिझनेस करपाक जाय किंवा खंयचोय उद्योग ल्हानांतलो आसूं, कोण फुलां विकता आसूं किंवा कोण शिवणकाम करता म्हणजे टेलरिंग अशा कामाकूय प्रत्येक ग्रूप हातभार लायता आनी तांकां मदत करप किंवा तांकां फुडाकार दिवप हें माधवराव ढवळीकर ट्रस्टाचें काम आसा. हें अशेंच मुखार वतलें. त्या खातीर परत एकदां तुमचे सगळ्यांचे
ह्या मेळाव्याक स्वागत करता. आज खास उपस्थित वक्ते आसा तांचे विचार तुम्ही आयकचे आणि मुखार अशेच प्रगती करपाक सगळ्यांनी एकठांय रावन आमच्या समाजाक एक योग्य दिशा दाखोवपाक प्रयत्न करचो अशें तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता. आणि परत एकदा तुम्ही सगळे हांगा उपस्थित रावल्या बद्दल तुमचे चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.